काणकोण चावडेर पुर्तुगेज काळा सावन गार्डन आसा। हे गार्डन काणकोणकारांक खूपच म्हत्वाचें। म्हणटकर रान खात्यान फुडाकार घेवन ह्या गार्डनाची दुरुस्ती केल्या आनी ब्रेस्तारा सभापती रमेश तवडकर हांच्यांनी ह्या गार्डनाचें उक्तावण केलें। आडेसवा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर। खूब बरें दिसता। हे खूब तेंपाचें एक गार्डन पयलींचें। हे गार्डन करता आसतना म्हाका इतली उमेद येयली की थोडे टायम आमी हेका दिल्ले कोणाक ललीत हॉटेलाक हे परत रिन्युवेट करपाक आमच्या कावन्सिलान म्हाका फूल सपोर्ट केलो। कावन्सिलाक जेन्ना गायलें तेन्ना फॉरेस्टाचे आमचो सुवास बाब येयलो अधिकारी आनी सांबाळलो हें गार्डन आमी रिन्युवेट करताय तेन्ना एक उतरान सगळ्यांनी हेच म्हणलें। आनी दुसरें हांवें इलेक्शना टायमाचेर बी लोकांक सांगिल्लें, लोकांनी एकच हें कातावडेकरांनी आसलें हें गार्डन निवळ जावचें। केन्ना येयल्यार तेमकां बसपाक मेळटालें। आमगे अजीत बाब तर सदां येवन केन्ना बसतालो हिंगा। अजीत बाब सदां सांगतालो, म्हाले सर सांगता म्हाका हें गार्डन रिन्युवेट करपाक जाय म्हणून। आनी आमगे सगळ्या कावन्सिलरांनी हें रिन्युवेट जावपाक जाय आसलें। तशेंच ह्या चावडी ह्या वोटरान म्हाका पयलीं सांगलें तूं इलेक्शनाक बसता जाल्यार पयलीं हें गार्डन जावपाक जाय। आनी एक दोन काम दिलें म्हाका शेळेरां एक व्हडली गटार आसलें तें एक आनी रिंग रोड हॉस्पिटला फाटलो हो जावपाक जाय म्हणून सांगिल्लें। तेन्ना हांवें तेमकां सगळें हेंच म्हणून सांगलें आनी आतां त्या प्रमाणे हें सगळें केलां। खंयचेच नगरसेवक म्युनिसिपालिटी जाल्या तेन्ना केन्ना केअर घेतले नाशिल्ले, पण हांवें तर तुका गोपाळदास राम म्हणटा तुका निवडून धाडला त्या खातीर तुमी गार्डन कर म्हणून खूब तेंप गेलो कारण आमचे कडेन फंड ना। त्या भायर आमगे कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे BJP आनी सरकार काँग्रेस अशें आठांक आनी दिगंबर कामती धरून हे तुपकी आमी दोगांनी धरून सांगलें बाबा हें आमी गार्डन करपाकच जाय। ललीत सुरी ताजी बायल ज्योत्सना सुरी ललीत होटलाची तिका सांगून हें गार्डनाक ती बऱ्यापैकी गार्डन करून दिल्लें। आमी एक केअरटेकर बी दवरलो ललीत बाबा फ्रासीक आसा फाटल्यान। आनी मागीर हांव वतकर हांवें आतां सद्याक ताणें म्हणटा तशें ना न्ही हांव सदां तुजे बरोबर आसा पूण उत्तराधिकारी म्हणटाच तूं जाला तांकां। हांवें उतर दिलें तुका ह्या वार्डांत काम करणारो शहरांत सेवाशेर कोण तरी जाय आनी तो तुका त्या आसा तूं सरपंचान निवडून दिला की एनवायरमेंट दाखोवपा खातीर खंय तरी एक सोंशे कांगारो आनी बेबो अशे खूब आयटम मेळटात व्हडले ते ह्या गार्डनांत 5-6 दाये दवरचे। हे दवरले ही बारीक प्लास्टीक बॉक्सोल आनी डस्टबीन म्हणटा ती दवरची ताचेर एक एनवायरमेंट वेगळें मेळटा भुरग्यांक मजा येता पळोवपाक आनी तातूंत यूज करपा खातीर एक तुमी दवरचें अशें म्हगे रिक्वेस्ट। वन खात्याक हे एक म्हजें जें डिविजन सामाजीक वनीकरण आनी उद्यानां हे फोंड्या आसा आनी आमी गोंयभर खंय खंयची पार्क्स एंड गार्डन्स आसा ती आमी घेता मेंटेन करता। आनी अशें तरेन आमी पणजे सुद्दां खूब घेतिल्ल्या मडगांवय खूब आसा काणकोण कांय नाशिल्लें। ह्या वर्सा म्हाका एक गार्डन घेवपाचें एक टार्गेट आशिल्लो म्हणून आमी म्हणलें काणकोणचें घेवया। बारीक गार्डन आसा मेंटेनूय करपाक सोंपें आनी जी गार्डनां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान घेतल्या ती आमी ऑलवेज पॉस्टेरिटी म्हणटा तेचें म्हणजे फुडलीं सगळीं वर्सां आमी ती वेवस्थीत मेंटेन करता। खंयचेच गार्डन अशें फंड ना म्हूण सोडचें ना। आनी जें कितें आमचे माजी हांगचे कावन्सिलर आहा तांणी कितें सांगलां की हांगा कितें थोडे हें जाय डस्टबीन जाय किंवा इको फ्रेंडली कितें तांकां स्कल्पचर्स जाय जी कितें आमी करपाक शकतले ते आमी अवश्य दितले। सगळ्यांनी प्रयत्न करून एक सुंदर अशें गार्डन आज आमकां काणकोणकारांनी ओपन केल्लें आसा। त्यामुळे ताज्या विनंती करता सगळ्या मंडळांनी डिसिजन घेवन बऱ्यापैकी तांणी हे गार्डन मेंटेन जावचें हो प्रयत्न तांणी सगळ्यांनी केल्लो आसा। त्यामुळे ह्या गार्डना बरोबरच तांणी जे अनेक विशय हांगा जे मागला आनी त्यामुळे जे विशय हांगा आमी सगळ्यांत मोठो विशय म्हणटा तो की चावडी 4 रस्त्यां पासून पुलीस स्टेशन पर्यंत म्हणजे चावडी शहर जो भाग आसा तो ब्युटिफाय जावचो, सुंदर जावचो। एक काणकोणा आयले की एक एट्रॅक्शन सारकी हांगा मेळत ती धूळ आनी बाकी सगळें तें बरें दिसना। त्या कडेन म्हजेंय लक्ष आसा ताणें म्हाका तो प्रस्ताव दिल्लो आसा की सादारण आतां न्ही सप्टेंबर ऑक्टोबर पर्यंत ताका गती लागतली आनी सगळ्यांचे डिसेंबर पर्यंत टेंडर बी करूया। ह्या वार्डांतले खंयचेच विशय उरचे ना। थोडेशे आतां कांय जाण अनेक जण विशय जे करता पळय म्हणजे फाटलीं 5 वर्सां किंवा अनेक वर्सां जे पेंडींग आशिल्ले विशय आसा ते एकाच वर्सा म्हणजे सोंपतले अशें ना। ताका थोडीशी म्हणजे कागदी हातूंत प्रोसिजर ताका प्रोसेस लागता। समज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हणलें जर जायत इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट केदे डिपार्टमेंट आनी केदे विशय आसा ते विशय सोंपतलो जाल्यार सुद्दां आसा की सगळेच विशय आज आमी तशें पळयले जायत ते म्हाका सबंद गोंयाक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसतना आमी एक वर्स करता ते डिसिजन घेवन जे विशय मार्गाक लायले आसा अशा खंयच्याच मतदारसंघाक उरचे ना।